व्हायस चेअरमॅन ऑफ वास्को रवींद्र भवन. आयज ही पत्रकार परिशद जी आमी आपयल्ली आसा ते आमचे श्री सत्य साई युनिटी रन इट इज गोइंग टू बी हेल्ड फाल्यां 1 फेब्रुवारी 2026 ही घडपाची आसा. आणि ह्या निमतान आमचे मदीं आसात आमचे रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन श्री जयंतजी जाधव, आमचे प्रेसिडेंट ऑफ श्री सत्य साई ऑर्गनायझेशन सर महेश पावसकर, मागीर आमचे श्री पेडणेकर आसात ते स्टेट सर्व्हिस कोऑर्डिनेटर आसात. तशेंच आमचे मदीं आसात आमचे पराडकर बाब आसात एक्झिक्युटिव्ह मेंबर, तशेंच आमचे रवळू पेडणेकर बाब आसात, तशेंच आसात आमचे मेंबर सत्य साहेब साहेबचे आनी आमचो दामो गोजरेकर आनी बाकीचे पदाधिकारी जे आसात. सो ह्या पत्रकार परिशद जी आसा तो तुमची सगळ्या जनते भितर एक जागृताय आमी पसरोवपाची आनी अवेरनेस जावपाची म्हणून आमी वापरली आसा. फुडली हाजी म्हायती जी आसा ती तुमकां चेअरमॅन आनी प्रेसिडेंट हांचे दितले. सगळ्यांचे स्वागत. आज रवींद्र भवन बायणा तुमकां सगळ्यांक खबर आहा अनेक कल्चरल कार्यक्रम वगैरे करीत असतात. त्याबरोबर अनेक समाजा खातीर कार्य करप युनायटेडली करप हे आमी करत आसा. आमी साई सत्य साईबाबा सेवा ऑर्गनायझेशन गोवा बरोबर फाटल्या दिसांनी एक आमी साईबाबांची जी 100 वर्सां जातात तेजो एक आमी बऱ्यापैकी कार्यक्रम हांगासर केलो, व्याख्यान वगैरे असले. आता 1 फेब्रुवारीक सकाळी 5 वरांचेर रवींद्र भवन ह्या वेन्यूंतल्यान एक रेस जातली. त्या रेसीक नाव दिल्लें असे श्री सत्य साई युनिटी रन अँड राईड अशी एक आसा. 2 कॅटेगरीन ती रन जातली. ते डिटेल ते सांगतलेच. हे इतल्याच खातीर रवींद्र भवन त्यांच्या वांगडा अलायन जाला की सत्य साईबाबांचे जे कार्य जे पुट्टपर्तीन जाला आणि देशभर वर्ल्डभर तेजें काम जाला, तेंचे समाज सेवा, हॉस्पिटल आसात, स्कूल्स आसात, हे सगळें करतात. आणि आमचे प्रेसिडेंट पावसकर आसात आणि बाकीचे सगळे कार्यकर्ते आसात. हेच्या खातीर आमी तांकां सहकार्य करता. सगळ्या वास्कोच्या, मुरगांवच्या, गोंयच्या लोकांक आमंत्रण दिता आमी की तुम्ही सगळ्यांनी रजिस्टर करचें आणि ह्या रनान सहभागी जावचें. विनंती करता पावसकर अध्यक्ष यांच्यानी सविस्तर हेजे डिटेल्स दिवचे. वायज पावप हे एक मोठे भाग्य. शिर्डी साईबाबा नंतर भगवान सत्य साईबाबान एक मोठ्यान मोठे ऑर्गनायझेशन तयार केला आणि हे सेवे माध्यमाच्यान आमी आज एक युनिटी रन ह्या माध्यमाच्यान हे फाल्यां आमी एक मॅरेथॉन हे केला, आयोजन केला. आणि ह्या मॅरेथॉनान जे पळय सगळे आमी रजिस्टर करूंक जाय म्हटलां जाल्यार अचानकच इतके फास्ट रजिस्ट्रेशन जालें की जवळ जवळ 2000 रजिस्ट्रेशन व्हेरी फास्ट जालें. म्हणून आमी थोडे दीस बंद दवरले की परत आता सगळ्यांक आमी जेंकां सुद्दां कोणाक चान्स मेळूना तेणी सुद्दां येवचे. आणि हे एक आमकां आमच्या जिवनांतलो एक न भूतो न भविष्यती असो हो क्षण. कारण भगवान बाबाचो 100वा वाडदिवस तुम्ही सगळ्यांनी पळयला आसतलें मिडियाचेर जावं खंय तरी अशें पुट्टपर्तीक बी की जगातले व्हडान व्हड मान्यवर ल्हानांत ल्हान मनीस हे पुट्टपर्तीक येयले आणि जवळ जवळ 1.5 कोटी लोक थंय येवन वचून आशिल्ले. म्हणजे इतक्या लोकांक नारायण सेवा म्हणजे धान्य वाटप हे सगळ्या जेवणाची वेवस्था, रावपाची वेवस्था इतके व्हडले करून तुम्ही आयकलां आसतलें तुम्ही सगळे की माननीय प्रधानमंत्री येयले, परत खूब अशे मान्यवर, कितलेशे गव्हर्नर, कितलेशे मुख्यमंत्री येयले, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती दोन्ही सगळे येयले. सो त्यांचं खंय तरी ह्या ऑर्गनायझेशनाक कनेक्शन आसा. त्यांचे खंय तरी स्वामीचे रूप त्यांच्या जिवनात खंय तरी बाबा तांकां पावला. हे युनिटी रनाचे ऑलरेडी जे आमगेले माननीय जाधव सरान सांगला, आमगेले स्टेट प्रेसिडेंट सरानूय ब्रीफ केला. सो ऑल अक्रॉस इंडिया जवळ 40 रन ऑलरेडी जाल्ले आसा ऑफ दीस युनिटी रन. कॅटेगरी झोन्सूय आसता ते 5 किलोमिटर्स, 3 किलोमिटर्स, 1 किलोमिटर्स. आणि हाजो मेन जो ध्येय आसा न्ही इट्स टू प्रमोट युनिटी, फिटनेस. आणि हातून मेन कितें जाता हे इट इज अलायन्ड विथ फिट इंडिया मुवमेंट. So they are already collaborated with us for this very unique run. And a universal message of unity: love all, serve all, help ever, hurt never. This is the main day. हे कॉम्पिटिशन न्ही, हांगा प्रायझीस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ना, बट प्रत्येक जाणांनी एकमेकाचो हात धरून आनंदान एक जावन हे एक युनिटी रन करचे हो हाजो एक मेन उद्देश. आणि हाजो प्रत्येकाचो आसा न्ही एक वी हॅव ए व्हेरी रिपोर्टिंग टायमिंग्स आसात वेरीन बाय 5:30 एवरीबडी हॅज टू रिपोर्ट. बिफोर वी स्टार्ट देर वील बी वॉर्म अप सेशन्स आसतले. आणि फ्लॅग ऑफ 5 किलोमिटर्स पयलीं जेंट्स वतले, देर आफ्टर एक 10 मिनटांनी लेडीजाचे 5 किलोमिटर्स, तशेंच आनी एक 10 मिनटांनी 3 किलोमिटर्स जेंट्स,
तशेंच आनीक 10-15 मिनटांनी परत लेडीजाचे आनी लास्ट जेन्ना मातसो उजवाड जातलो तेन्ना आमी ल्हान आमगेली चिमुकली भुरगीं जी आसा जो आमगेलो सार ह्या ऑर्गनायझेशना आमगेलो गोंयचो जो भुरग्याचो हे आसा न्ही ती धांवतली आनंदान तांकां फक्त आमी 1 किलोमिटर दवरल्या. सो दीस इज द टोटल आउटलायन. एवरीबडी शूड कम आनी वी रियली थँक रवींद्र भवन आनी लायक ए फादरली फिगर जाधव सर आनी तांची टीम आमकां जे गायड करतात. वी आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस अवर ग्रॅटिट्यूड टू स्वामी आनी देम. जय साईराम. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.